मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. आयज आनी तुमकां हांव विचारना की तुमी कशी आसात का म्हणून. आय नो तुमी आयज सगळी बरी आसतली, घट आसतली, उमेदीर आसतली, कित्याक की आयज आसा तुळशीचें लग्न आनी ताका लागून तुमची हेवटेन तेवटेन सगळी गडबड बी चालू आसतली. तर सकाळची न्ही आतां 10:30 जाल्या. मोस्टली तुमचे थोड्याचे जे आसा पळय अर्धे काम बी जालें आसतलें. म्हाजें बी थोडेफार रांदून जें आसा पळय तें जाल्लें आसा. भितर गडबड चालू आशिल्ली. सकाळच्यान उठून न्ही हेवटेन तेवटेन हें तें करता म्हाका खूब टायम जालो. आनी जशें की तुमकां हांवें काल सांगलें पळय न्हू की आयज हो सकाळ फुडें बेगीन वचपाचो आसा कामा खातीर आनी दनपारां लेट बी येतलो म्हणून. सो ताका लागून म्हाजी सकाळ फुडें बेगीनूच उठून तयारी जी आसा पळय ती सगळी चालू जाली. सकाळ फुडें बेगीन उठून सगळें घर दार निवळ केलें. हेणें बी थोडीशी तयारी केली. दनपारां लेट पावतलो न्ही ताका लागून मागीर येवन आनी गडबड नाका, लेट जावपाक नाका न्ही अशें म्हणून घरांतली कामां ब्रेकफास्ट तें सगळें केलें. देवाची पुजा केली हेवटेन आनी हो गेलो. हो वयतकीर मागीर हांवें म्हाजें जें कितें आसा तें केलें. आनी आयज तुळशीचें लग्न म्हणटकीर तुळशी कांय नाखटां बी घालपाचें तें सगळें न्ही सकाळीं हांवें आयज कांय शूट करुना. हेकाच लागून की जें कितें काल दाखयलें पळय तुमकां सेम तसोच रिच्युअल. काल फक्त हळदीची नाखटां घातलेली, आयज प्लेन रांगोळीची नाखटां घातल्या. नाखटां घातल्या म्हणून कितें जालें सकाळीं तुळस बी धुली न्ही, सो ओलीत आशिल्ली. सो ताका लागून चड अशें कांय करपाक मेळना. थोडेशे शास्त्राक एक 4 कडेन घातलें. मागीर सांजची परत सगळें करून घालतलें. सकाळीं बेगीनूच जें आसा पळय तें रांदपाचें काम म्हाजें कितें आसा तें करून काडया अशें म्हणून. मागीर आनी लेट जालो, हें जालें तें आनी सगळें नाका न्ही ताका लागून. जालें म्हाजें थोडेशें रांदून बीन. आनी मेन म्हटल्यार हें करुना, च्या पिवना हांव अजून. च्या बी कांय पिवना. जस्ट पयलीं जें किचनान घुसलेलें पळय न्ही तें किचनान कामां जी आसा ती करीत उरलें. तुमकां हांव एवरी टायम तशें सांगता पळय, एकदां किचनान गेलें कसले कामाक हात घातलो मागीर आनी कांय भान आसना. व्हिडिओ स्टार्ट करपाक जाय, च्या पिवपाक जाय, कोण येयला गेला कांयच हें आसना. सो ताका लागून हांव कितें करता, पयलीं च्या बी पिता, व्हिडिओ बी स्टार्ट करता आनी मागीर किचनान वतालें. आयज सकाळ फुडें बेगीनच रांदपाचें हें करपाक स्टार्ट केलें आनी सगळी हेंच जावन पडली, गडबडूच जावन पडली. आतां तुमी म्हणटले इतले सकाळ फुडें 10:30च रांदून तूं मोकळें जालें का म्हणून. तर ना, सगळें अशें कांय करुना. दाखयता तुमकां थोडेशें जें आसा पळय तें जेवणाचें करून घेतलां. आनी मेन म्हटल्यार लायट गेली. म्हाका यादच ना बुधवार म्हणून. आयज थोडो मिक्सर बी लावपाचो आसा म्हाजो, सोय ग्रायंड करपाचें आसा. लायट गेली. दाखयता तुमकां थोडेशें केलां हांवें जेवणाची तयारी. थोडे आयटम जे आसा पळय ते रेडी बी जाले म्हाजे, दाखयता. सो ही हांगासर न्ही आंबाड्याचो रोस करपा खातीर सोय कांतून दवरल्या. मिक्सर लावपाक जाय तें दूद. ह्यो हांगासर न्ही खतखत्याक कुकर लायलो. सगळ्यो फोड्यो ज्यो आसा पळय न्ही वेजिटेबल्स ते घालून. सो कुकर जालो. आनी ही हांगासर न्ही आयज हांवें सजी केल्या. बरी भिकणां आनी हळदीची पानां, काजू बियो सगळें घालून न्ही सजी केल्या. थोडेशेच केल्या, क्वॉन्टिटी जी आहा ती चड करुना. सो हो हांगासर नेक्स्ट तांबडी भाजी केल्या. आनीक आंबाड्यांक न्ही हें लावन दवरला, गोड आनी मीठ. सो ताका आतां फोडणी घालून हें करपाक जाय, सोय वांटून घालपाक जाय. सो तें करतलें. मिक्स खतखतें करपाचो तो लावन हें घेतला. सो आतां हितून फक्त ती सोय मातशी ग्रायंड करून घालून घेता. खतखतें जातलें. मागीर न्ही फक्त आंबाड्याचो रोस, शीत आनी पुरयो करपाचें उरतलें म्हाजें. आयज बुधवार अशें म्हणून म्हाज्या लक्षानच ना. हें न्ही परब न्ही आयज म्हणून हांव म्हाज्या भशेन करीत आहा. तरी बरें खतखत्याचो मिक्सर तरी लायिल्लो. पळयता आतां लायट कशी कितें येता ती. येवपाचे मोस्टली चान्सीस ना. दोना अडेजा बी येतले. पान काडपाक जाय न्ही. पळयता कशें कितें जाता तें. हें हांगासर न्ही हांवें जोडवे जे आसा पळय न्हू ते फुगोवन घेतले. सो मागीर सांजचें बरें पेट्टा न्ही चड वेळ फुगयलें जाल्यार. आनी हो बी आयला. येता आसतना न्ही हेका फातयो घेवन यो म्हटलेल्यो. तर फाती घेवन येयला. मम्मीच्या फोटवाक फाती घालता काय. सो 4 फातयो हाडलेल्यो. एक मम्मीच्या नांवान सवाशिणीक दिली, एक मम्मीच्या फोटवाक, आनीक ह्यो हांगासर आसा हे पळय. एक ही तुळशीक आनी एक म्हाका. बारीक आनी लायट वेट आसा ती म्हाका दवर म्हटल्या. असले 2 हाडलेल्यो व्हायट कलरच्यो आनी ह्यो येलो कलरच्यो 2 हाडल्यो. म्हाका आनी मम्मी सेम दवरली. आनी ही तिका सवाशिणीक एक दिली आनी एक तुळशी दवरल्या. आनी हो जस्ट आतां आयला. लेट येता म्हणटालो 2:30 बीन, पण येयलो बेगीन. 12:30 जाली. 12:30 जाली आनी लायट वच जालें रे. वतार जेवण काय शिजोवूं शकना न्ही, लायट जाय म्हाका. लायट आजून येयली ना. हाणें कॉल केल्लो येवन आतां, बट 1:30 नंतर खंय लायट. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. 1 घंटा रांदूं जाय.
ॲक्च्युली न्ही हांवें एका अशें म्हटलेलें की नेबरागे वचून रगड्यार वांटून हाडया अशें म्हणून हाडया आनी हाडटा म्हणून तो म्हणटा वेट कर खंय थोड्या टायमार जेवण जें आसा पळय न्हू तें म्हजें सगळें जालां शीत केलें खतखतें केलें भाजी केली गोडशी केली पुरयां पीठ घालून दवरलां अजून टायम आसा न्ही जेवणाक ताका लागून पुरयो करून आशिल्ल्यो हांवें म्हणल्यार आतां आमाड्याचो रोसूच उरला कितें करूं काय कळना आमाड्याक सगळें मीठ गोड लावन दवरलां दाळी कुकर लावतात रे दाळी कुकर लावून आमाडे तशेंच पिड्यार जातले मागीर सुकन वयतले क्लीन करून मीठ गोड सगळें लावन दवरलां अजून टायम आसा एक 15 मिनटां घेता चित्ता आनी पळयता सो लायट न्ही अजून येयला आमची आनी जेवण जें आसा पळय तें सगळें जालें कंप्लीट ह्यो हांगासर पुरयो आनीक ह्यो करपाच्यो उरल्या पळयात ह्यो हांगासर इतल्यो करून जाल्यो आनी हो आपूण हें करता हाडपा लागलो लाटून दिता म्हणल्यार एका हेणें भाजून काडल्यो कित्याक की टायम जो आसा पळय तो खूब जालो लायट ना आनी खूब टायम जालो फायनली हांवें न्ही सय रगड्यार वांटून हाडली पळयात आनी आमाड्याचो रोस बी केलो दाखयता तुमकां जेवण सो हो हांगासर आमाड्याचो रोस हें पोनाक शीत आनी हें हांगासर खतखतें केलां सजी भिकणां बी घालून सजी केल्या ही हांगासर तांबडी भाजी आनी ह्यो पुरयो ही सगळें आयचें जेवण आनी हो हांगासर भाजून दिता आतां हांव न्ही पान काडटा कित्याक की ऑलरेडी लेट जाला पान काडटा न्ही सो तुळशीक पान आनी गायेक पान काडटा आनी पान दाखयता लायट अजून कांय येयली ना सो दनपार जाली लेट जालो देड जालें एक्चुली म्हाजें रांदून जें आसा पळय तें जाल्लें लायटी लागूनच लेट जालो तें पान वाडून घेतलो तुळशीक पयलीं पान दाखयता आनी मागीर गायेक जें पान काडलां पळय न्हू ताका उदक सोडपाचें सो जेवण जें आसा पळय न्हू तें कितें कितें केलां तें तुमकां दाखयल्लें ऑलरेडी सो हें वाडलां हें पळय तुळशीक फूल कुकूम करतना उदक सोडटा सो हे काल हाडलेले ऊस जाम जाले बाबडे वताक तरी दनपारा काडून मातशें सायडीन दवरलेले हांवें वत येयलें स्टॅरकेसीचें मातशें एक वरभर वत येता सगळ्याक न्ही तितल्या अर्द्या धरून सो ती पानां सगळीं जाम जाल्या आनी हो आपले भायर कितें कितें कामां करपा लागलो हाडले मरे आंब्याचे ताळे कोंबड्यांचे सकाळ जाले सो आंब्या ताळे आनी ते पळयात थंय हें बसयलें आमी न्ही हें वेल्डिंग मारून करून घेतलां आमी म्हटल्यार हेणें सो तें केलां आनी हे हांगासर आंब्याचे ताळे बिळे काडून दवरल्या सो हो करता कितें आपलें हांवें म्हटलें तूं तुजे कडेन कितें जाता तें कर अशें म्हणून हें करता खंय गोबे केळीचे गोबे काडटा केळ सकाळीं मारलेली न्ही ते गोबे काडटा खंय काड म्हटल्यार म्हाजें एक 10 मिनटाचें काम आसा तें करता काडटा कितें काडटा तें जलेबी बाई आमगे पात्रांव काडटा जलेबी काडटा खंय मुळी चाबत तें आं तुळशी फाटल्यान येता म्हणल्यार आंगण काबार जाता हें पळय आमी हें घायलां केंसां कशें हें घालता तशें तशें हें घातलां हांगा रोजां खंय केंसां कितें घालता ते केंसां ती हें बीन हें घालता पळय विणी घालता तशी हें घालता तीच ती तीच ती हें पळय बरी अशी फाती घातल्या फाती फाती घातला आनी हांवें रांगोळी ड्रॉ करून दवरल्या अंडर कन्स्ट्रक्शन रंगोली
सगळं कन्स्ट्रक्शन जाता की दाखयता तुमकां आमी. आनी जलेबी घालता हांगा. जलेबी बाई शूट करू ना हे कित्याक लागून की काम करता करता शूट करपाक गेलें न्ही काम थंयच उरता अशें म्हणून मागीर हांवें ताका लागून म्हटलें सगळें जातकीर एट अ टायम दाखोवया अशें म्हणून. अंडर कन्स्ट्रक्शन तुळ हे कितें राव रे जालीच ना अजून कित तर ती एक्झॅक्टली लॉजिक सोदतालें न्ही ती तूं काय हो पळय हें खंय कितें शॉल आनी ती गाठ खंय बोव दिसता ती आनी ही तुळस आनी ते तुळशी झाड आनी हे ऊस गो का केळी. तुळशी लग्ना केळी लायता का ऊस लायता ते केरलायट केळी लायतात. हा तुळशी लग्ना खबर ना म्हाका. तुळशी तुमगे तुळशी लग्ना कितें लायता खबर ना मागीर तेच ते तुमी लायता तेच घालता न्ही. हांव केरला वचून रांगोळी थोडी ना घालता. सो हे न्ही आमच्या हांगासर तुळशीची प्रिपरेशन तयारी जी आसा पळय न्ही ती जाली. ही पळय तुळशी कडेन न्ही हांवें सायडीन बारीक अशी रांगोळी घातल्या चड घालना थोडीशी मागीर ती पांया पोंदाकूच पडटा सगळी फेरे मारता तेन्ना. आनी ही म्हाजी हांगासर रांगोळी. सो तुळशीच्या लग्नाक तुळशीचीच रांगोळी घातल्या तुळस आनी दोनी सायडीच्यान ऊस आनी हे लग्नाचे. आनी ही म्हाज्या हातीन आसा साळकां. आनी हो साळकां मोडटा. साळकां जी आसा पळय न्हू ती आमच्या हांगासर अशी करून मोडून तेजो हार करून घालतात. कशे रितीन मोडटा पळय न्हू तें दाखयता तुमकां. स्टार्टिंगच्यान दाखय रे कशें मोडटा तें. लास्ट इयर बीन जर तर तुमी कोण म्हाजो व्हिडियो पळयला न्ही जाल्यार तेन्ना बी तुमकां दाखयल्लें हांवें कशी मोडटा ती. सो आतां बीन दाखयता. सकयल घाल सकयल सकयल्लो हेका घाल म्हणटा. ते मातशे वयले मोडवी करा न्ही. एक हे मोडवे करा तशें पुरो वांकडे जाले मागीर सारकरिया पयलीं घालता घेत तूं एट अ टायम मागीर सारकरिया. सो अशी करून न्ही साळकां दोन टायपाची दाखय रे पयलीं साळक ती जर पळय ही अशी ही मोठी साळकां आनी ही जी आसा पळय ती बारीक दोन भशेन येता न्ही साळकां. सो कट केला अशें हाफ कट मारपाचो म्हणजे ते अशा हातीन बी कट जाता एक्चुअली. मातशी ओडपाची साल परत हे सायडीच्यान अशें ओडपाचें जालें. अशें करून सगळं कंप्लीट ओडून घेवप हाफ हेवटेन हाफ तेवटेन. मागीर हे दाखय ती साल दाखय तेजी अशा रितीन न्ही मागीर ती साल रेडी जाता. बरें दिसता न्ही अशें कर. सो ही सगळी साळकां जी आसा पळय न्हू ते अशें करून घेतलो. हो जेन्ना म्हटल्यार हें अशें करून घेता पळय न्हू तेजो म्हळ्यार हांव शावर घेवन येता. सामकें जाम जालें आनी हांगसर रांगोळी घालता म्हणल्यार मातयेन बी लावन घे कपड्यांक पांयांक हातीक सगळ्यांक माती लागली घाम बी येयलो स्वेटींग जाला. सो ताका लागून हें करून घेता न्हांवून घेता पयलीं आनी मागीर हांव येता. तेजो हांव न्हेसता मागीर हेगेलें न्हांवून बी जातलें न्ही अशें म्हणून. सो आमी न्ही दोगांय रेडी जाली. एक्चुली आमचो प्लॅन आशिल्लो 6 म्हणल्यार करपाचो बट 6:15 जावपायलो. देवा बी वात लायली दोगांय न्हांवता बी म्हणल्यार टायम जालो आनी रेडी जाले. तर मातशें न्ही मना सारकें जावना रेडी जावप आनी सगळे रेडी जाले. तुमी सांगात ओवरऑल लूक जो आसा पळय न्हू तो कसो दिसता तो मागीर कमेंट करून. सो म्हजो ओवरऑल लूक हें कापड जें हांव पयर हाडपाक गेल्लें पळय न्हू माले कापड म्हणून सांगलें तें हें कापड. सो आनी हो बी रेडी जाला पळय दाखयता सवळे न्हेसून. आनी ही सगळी तयारी सगळें व्हेल्लें अर्दान येणें भायर थोडेशे उरला पणट्यो हे दिवले बिवले. सो ते सगळें व्हरता. रुक्षू फोन करीत आसा मामी जाले करून. सो रुक्षू एक कॉल करता आनी आमचे हे तुळशीची पुजा जी आसा पळय ती करून घेता आमी. हें सगळें करून घेतलां. तर न्ही घालता तेन्ना मागीर तुमकां दिसतलेंच बट पयलीं सांगता दाखयता तुमकां. सो ही न्ही अशी माळ लागता ओवळाची पानां आनीक हे जे आसता पळय न्ही कितें म्हणटा हांकां कणसां पात जी आसता पळय ती ही तांबडी फुलां मिरसांग्या टायप ती सगळी धरून न्ही ही माळ लागता. ही 2
साळकां जी उदक मोडटा ती दाखयली पळय ती, ही पानां अशें करून मागीर हो रोजाची हार हें सगळें लागता आमकां घालता आसतना. ही हूट हांगासर रेडी केल्या. तें हे जोडवे म्हाजे ते घालपाक जाय. हो नैवेद्य गणेश पोड हें सगळें काडून घेतलां. वस्त्र लागता, वस्त्र गणेश पोडीक घालपा आनी तुळशीक घालपा. सो ते सगळें ह्यो चुरमुल्यो हांगासर ऊस कट करून घेतला. आनीक हितूनच चिचेबटा आनी हें बी घातलां आवाळे बीन. तर हे सगळे फोव घालून घेता. आतां फोडपाक नाल्ल बी सगळें घेतलां. चला हा फोव घालयता तेतून हो सगळें भायर व्हरून सेटअप करतलो. आनी एक एक्स्ट्रा उरली न्ही थंय रक्षू अगरबत्ती दाखयता नाल्ल फोडटा. ओके पयलीं गणेश पोडीक घालून मागीर तुळशीक. बड़ी अगरबत्ती या यो म्हणल्या सकाळी म्हणलं खंय गो काय बरं आनी केदी गो झंडा सूर्यप्रकाश काय पडटा बरें जा व्हडले जा अष्टपुत्र भव ना व्हडले जा बरें कामां लाग. हय नंतर आनी आमकांय बी पळय मागीर जाणटेपणा पळयता पळय आं येवन अशी पळोवन वता. ना भितर म्हळ्यार येवन पळोवन येता. आतां ते नाका येतान कितें घेवन बी यो येता. ही आईच्या तुळशीच्या लग्नाची रांगोळी आनी हे हांगासर आमच्या तुळशीचें लग्न जें कंप्लीट जालें. सो सगळें जालें. सगळीं येवन बी गेलीं नेबर्स बीन आनी तुळशीचें लग्न बी जालें. लग्न म्हटल्यार आमी हांगासर असो अंतरपाट बी धरून करना. सो लग्न म्हणना पुजच म्हणटा. तुळशीची पुजा बी सगळी जाली. रक्षू येयल्ले रक्षूक हो पावन बी येयलो. पळय पणटे बिणटे सगळे हांगासर हें जाले पाळवल्यो. तर आतां न्ही सगळें हें काडून घेता. हांगसरलें म्हणटा तूं सगळें व्हेलें. हें बाकीचें जें कितें उरलां तें फाल्यां. आनीक ह्यो पणटे बी काडटा नाल्यार मुयो येता न्ही रोखड्योच. सो आनी भितर बी पसारो पडला दाखयता. तें सगळें काडून घेवपाक जाय. हांवें चेंज बी केलें. पळय हांगासर थोडीं आयदनां पडल्या आनी हें भितर तर पळोवपाचेंच ना. सगळो प्रसाद हांगासर आनी हें पळयात हें सगळें आतां काडून दवरता. रातची 9 जाली आनी आमचो जेवपाचो प्रोग्राम जो आसा पळय तेजेर कॉन्सन्ट्रेट करता. सो पुजा जाली. हांवें चेंज बी सगळें केलें. आनीक पयलीं म्हणल्यार कापड सोडयलें तें टायट न्हेसचें पडटा न्ही. आनी गरमी असली जावपाक लागली. खूब टायम न्हेसून बी उरलें. सो गरम बी जावपाक लागलें भरपूर. आनी केस वयर बांदलेले न्ही ताका लागून गरमेकूच लागून हांवें बंद आसा पळय तो मातसो वयर घातलेलो. सकयल घातल्यार मागीर आनी गरमी जाता न्ही अशें म्हणून. सो सगळें जाग्याचे जाग्यार दवरून घेता. आमी जेवन बिवन घेता आनी तेचेच वांगडा व्हिडियो बी आयचो हांगासरच एंड करता. आमी कितें जाता जाणा सगळ्यांनी प्रॉपर अशें डिटेल तुमकां दाखोवपाक जर सांगपाक मेळना. हाका लागून की मोबायल जसो पळय तो ट्रायपॉडाक लावपाक पडटा आनी आमी दोगूय जाणां थंय वावरतात न्ही. सो ताका लागून न्ही प्रॉपर अशें शूट करून दाखोवपाक मेळना. रक्षू आशिल्ले बट ते आपणाले बाकीचे करता. ताका तितले शूट करपाचें बी जमना. दिपू आसा जाल्यार सारकें करता. सो ताका लागून न्ही सगळें प्रॉपर अशें दाखोवना. जितलें कितें पॉसिबल जाता पळय तितलें तुमच्या वांगडा शेअर केलां. जितलें कितें करपाक जाता तितलें. सो कितें जर दाखोवपाचें उरलें जाल्यार तुमकां कितें क्वेरीज आसा जाल्यार तुमी म्हाका क्वेश्चन करा. हांव तुमकां मागीर सांगता अशें कितें कितें सगळेंच तुमकां शूट करून दाखोवपाक मेळना. सो तुमकां बी थोडेशे डावट येतले हें आमी करता काय ना तें आमी करता काय ना अशें म्हणून.
सो चला त्याच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता. मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असंच आनी एक नवो आनी इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन माझे व्हिडिओज असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लाईक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. जर तर तुम्ही कोणी चॅनलाचे नवे आसा किंवा चॅनल जर अजून सबस्क्राईब करू ना तर चॅनल बी माझं सबस्क्राईब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.